आयज सांग्या गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरीन सिलींग पडलें आनी तें सिलींग थंयच्या 5 भुरग्यांचेर पडलें आनी 5 भुरग्यांक दुखापत जाल्या. ह्या गजालीचेर फूल इन्सिडन्स कसो कितें घडलो हाचे बद्दल आमी जे थंयचे आमदार आसा तशेंच जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन उलोवप केलें. तांच्यांनी सांगलें की कशा तरेन हो इन्सिडन्स जालो आनी सद्याक त्या भुरग्यांची सिच्युएशन कशी आसा ती. आसात ते खूप माकडांनी एकदम म्हणजे शाळेचे ते हें करीत असतात ते स्कुलाचेर नळे आसात ते नळे फुटले माकड थोडे भितर पडले आनी एक माकूड त्या फॉल सिलिंगाक घेवन खंय हे प्रिंसिपलान सांगिल्लें म्हाका की तो सकयल क्लासान भितर पडलो आनी त्या बरोबर फॉल सिलींग घेवन देंवलो आनी ती भुरगे कितें तरी एंटरटेनमेंट कितें करताले म्हणजे असं की गेले एक वर्सभर आमी ते ट्राय करताले की कारण ज्या रितीन ती माकड उपद्रव आमकां आसा ते नळ्यांचेर उडी मारतात नळ्यांतल्यान मागीर उदक हाजेर पडटा फॉल सिलिंगाचेर पडटा आनी आमकां दिसतालें की पॅचीस अशें जाल्ले आनी तातूंतल्यान ते आयज पडलेले आसा. पूण हांवें रोखडेंच डायरेक्टराकय फोन केलो आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक फोन केलो आनी ते इमिडिएटली तात्काळ करून घेवपा खातीर हांवें आदेश. दुर्दैवी घटना आसा ही. वयले सिलींग सोडून ते वयले रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां माकडांनी पयलीं सगळें फोडून दवरलेले आनी आतां ते सायडींतल्यानूच ते मेन हातून आयले आनी ती आज खंय भुरगीं सकाळीं खंय ते प्रॅक्टीस करतालीं तेंचे कितें प्रोग्राम आशिल्लो म्हणून मागीर सडनली तांचेर ते खंय पडले जेन्ना ते एक 5-6 माकड येता आनी ते नाचता वयल्यान कित्याक ते माकडांक बी वेट आसता ते हातूंतल्यान ते सिलींग आहा ते मातशें कॉलेप्स जालें भुरग्यांक 4 जाणां इंजर्ड जालीं. जी कमिटी आशिल्ली पीटीए कमिटी नाल्यार हेडमास्टर्स जे कोण आशिल्ले पळय हांगचे प्रिंसिपल तांच्यांनी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती तांच्यांनी 25/10/2024 दिल्ली कळ्ळें न्ही. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती मागीर तांच्यांनी हांगा फॉरवर्ड केली कोणाक PWDक फॉरवर्ड केली. PWDक फॉरवर्ड करून हांगची इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट रेडी करून तांच्यांनी परत तांकां धाडलो आनी तो आतां खंय एप्रुवलाक लागून अकाउंट्साक होल्डाचेर आसा अकाउंट्साक पाविल्लो आसा. जालें की सांग्यार एक वयल्यान रूफ कोसळोन 4 जाण भुरग्यांक मार लागला. काल पोरयें कोसळ्ळें. अशें दिसता की खंय तरी केन्ना वयल्यान रूफ कोसळटा केन्ना तरी अर्थक्वेक जालो किंवा भुकंप जालो किंवा सुनामी जाली पूण कांय जायनासतना बरे दिसा बऱ्याचे हें समज कोसळटा जाल्यार खंय तरी अशें चिंतपाचें येता की ही कसली कलॅमिटी. म्हाका जाल्यार दिसता ही कलॅमिटी कसली जाल्यार करप्शनाची. हो करप्शनाचो भुकंप हो करप्शनाचो सुनामी. ना आता